Psalm chapter 41 verse 3. तो पिडेन पडून हांतुरणार असताना सरीसपोर ताका आदार दिता, ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. Jeremiah chapter 33 verse 6. पूण हांव तांकां वकात आनी सबसकाय हाडटलों, हांव तांकां बरी करतलों आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलों. Matthew chapter 11 verse 28. येया मुजे सृष्टी समेस तुमी कश्टतल्यान आनी वचन ववयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलों. Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सरीसपोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां, येनाका हांव तुका आदार दितलों. Joshua chapter 3 verse 5. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, तुमकांच तुमी पवित्र केला, कित्याक फाल्यां सरीसपोर तुमचे मदें अजापा करतलो. Hebrew chapter 4 verse 12. देवाचे उतार जिव्या आनी क्रियात्मकतेन करे, पाजल्या दोन दारीच्या तालवारी चड कातरूंक शकतात असले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक ते पारखिता. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलों, मुझे नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे वजे सरीसपराचे चड आनी तो तुका सांबाळतलो. प्रामाणीक मनशाक तो किदींच दंडोवंक दिवचो ना. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. कसलोच हुस्को दवरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकार मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जणवायेन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे, देवाचे समाधान, तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले.